चर्चिल आता तृणमूल काँग्रेसीत गेला। अस्तंत बंगालाचो मंत्री मदन मित्रान मडगांवां मंगळारा चर्चिलाक पक्षात येवकार दिलो। दक्षिण गोंयच्या लोकसभा सिटा खातीर चर्चिल बुधवारा उमेदवारी अर्ज भरतलो। काँग्रेस आनी बीजेपीक दक्षिणेत उडयतले म्हूण मित्रान उलोवन दाखयलां। तृणमूल चर्चिलाचो 5वो पक्ष पूण 9वें पक्षांतर। चर्चिलान 5 फावट काँग्रेस सोडल्या। I welcome Mr. Churchill LMO to the party of All India Trinamool Congress. चर्चिल एकाय पक्षात सारको दिगना। वेंचणुकेक 15 आसतना ताणें आतां काँग्रेस सोडून पश्चिम बंगालचे ममता बॅनर्जीचे तृणमूल काँग्रेसीक धरल्या। 25 वर्सांचे राजकीय कारकिर्दीत चर्चिलान आतां मेरेन ताचे काँग्रेस, गोवा काँग्रेस, UGDP, सेव गोवा आनी तृणमूल धरून 5 पक्ष आनी 9 पक्षांतरां जालीं। चर्चिलान काँग्रेसूच 5 फावटी सोडल्या। धर्मनिरपेक्षताच्या मुद्द्याचेर चर्चिल जिखतलो म्हूण तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी मदन मोहन मित्रान चर्चिलाक तृणमूलाक घेतना उलोवन दाखयलें। काँग्रेसीक चर्चिलाचें म्हत्व खबर ना। काँग्रेस आनी बीजेपीकूय चर्चिल आपूण कितें तो दाखयतलो म्हूण मित्रान आव्हान दिलें। We absolutely believe in communal harmony. So I strongly feel that Congress will be wiped out because of its long failure. They have failed to understand the weight, the stature, the glamour and the popularity of Mr. Churchill. And Churchill has taken the stand like a tiger to fight out at the same time BJP and Congress in the state of Goa. कोणाचे लोकां फुट घालपा बसलो ना आनी हांव मागता देव लोकां कडेन हात जोडून म्हाका वोट घाला, म्हजे विश्वास दवरा। चर्चिलाले हांव गोंयकारांक याद करपी न्हू, चर्चिलाले हांव गोंयकारां सदा रावपी आनी खोमनाल मुट्टी पोस्ट करपी। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। वाळपयच्या एका पुलीस कॉन्स्टेबलान 70 वर्सांच्या जाण्टेलेक यतिश्ट बडयली। जाण्टेली अबिदा बेगाक मार बडोवन तिका जर केल्या। तिका मेडिकलात घालची पडली। कॉन्स्टेबल करोलाक पुलिसांनी भितर उडयला। लोकांनी ताका बरोच पेटलो। पिळगांव तारवाड्यावेल्यो बायलो हुस्कामेकळ्यो उरतल्यो जाल्यार कॉन्स्टेबल अमजद करोलाक गांवांतल्यान तडीपार करचो म्हूण गांव मागता। कॉन्स्टेबलाचे कर्म पळोवन तारवाड्यावेले लोक आनी बायलो भिल्यात। वाळपयचो पुलीस कॉन्स्टेबल अमजद करोलाचें नांव काडल्यार सध्या पिळगांव तारवाड्यावेल्यो बायलो आंग काडटात। एके 70 वर्साचे बायलेक ताणें येतिश्ट बडयली। बरोच मार लागिल्ल्यान अबिदा बेगाक सध्या GMCन घाल्या। आरोपी पुलीस कॉन्स्टेबल अमजद करोलाक पुलिसांनी भितर उडयला। गांवचो लोक म्हणटा बायलां हुस्क्या मेकळी उरतली जाल्यार करोलाक गांवांतल्यान कायमचो भायर काडात। ओल्ड आयडल स्कूल आसा पळय थंयसून ताका कश्टून हाडून हांगा उडयल्ले काडून। त्या आंगार एक कपडो सुद्दां नासलो। कितें तरी एक उपाय जावंक जाय। हेज्यान पयलीं हेजे खूब केसी जाल्ले। बायलांक सुद्दां रस्त्यार चलोवंक दिना, असो गाडी बी आंगार हाडटा। असो पियालो काय मागीर अशें आतां आमी अशें हें केलें न्हू जाल्यार थंय पियोन थंय रावता भायर, थंय लोकांक नांव घेवन बायलांक गाडी सोदता बुरशे। मारलेलो तेणी फोट मारलेलो। कोणाक मारले? मौलानाक मस्जिदीन वचून मस्जिदीन मारलेलो। फोटी मारला मौलानाक धरून आनी एक म्हाताऱ्याक बी मस्जिदीन नमाज पडटा तेकाय मारले धरून। कसलीच गजाल करिनासतना तेका तेणी मारला पळय रडोंग हांगासर। हांवें पळयला फाटल्यान कर्णो सुद्दां तेचो मोडलेलो कसो दिसता। हांगा हाताक मार तेजे, हांगासर टाके पडल्या 7-8। हांगासर आनीक मास गेला तेजो, हांगासर मास गेला। अशें हातांक सुद्दां अशें तेणी ओडूंक जे पळय केसांक धरूंक अशें ओडूंक हाडल्या पळय तो सारको मार्क आसा। इतले तेणी हाल केला। गजाल तेजी करिनासतना इतले केले जाल्यार आमकां खंय वयतना आमी रातचे येता, आमकां बी वयत मार। धमकी देते रहता सबको, बोलता पुलिस तो मेरे पॉकेट के अंदर है बोलता है। डायरेक्ट सुबह में तुम लोग मेरे को पुलिस चौकी में जमा करेंगे, शाम को बोले मैं बाहर आके फिर बताता हूँ, और आता भी था। गांवांत नाकात आमकां तो। आमी बायलां घरान एकटी आसता, आमची कोण जबाबदार पुलीस घेतले, फाल्यां कितें तेणें केलें जाल्यार। बेगाक सध्या 7 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण ताका सस्पेंड केला। प्रुडंटा खातीर उदय परब। वाडे वास्को गोवा शिपयार्डा लागसार रावपी लोक सध्या भियोन दीस काडटात। पावसाच्या दिसांनी पालसणां कोसळिल्ल्यान मोठे तळप निखळ्ळें आनी नेमके घराच्या वटेन येवन आडकलें। पावसांत ते खंयचे खिणाक घरांचेर पडूं येता। तळप कोसळ्ळ्यार घरां आनी जिवूय वतले म्हूण लोक भियोन दीस काडटात। बरें वायट जावचे पयलीं तळप हालोवचे म्हूण लोक मागतात। वाडे वास्को ह्या घरांतले लोक जीव मुठीन धरून दीस काडटात। मरण त्यांच्या घरावयर पावला म्हूण लोकांचेर आकान। फाटल्या पावसात तांच्या घरावयले पालसण कोसळिल्ले आनी हे तळप गडगडून घरा वाटेन आयिल्ले। वेळ बरो म्हूण घराचेर पावचे पयलीं आडकले, पूण तो केन्ना कोसळून घराचेर येत नेम ना। ही गजाल सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कानार घालून वर्स जाले। आमदार आसून नाशिल्ल्याच जमा म्हूण लोक उलोवन दाखयतात। वर्सा पयले
आयज आमगे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर येवन पळोवन गेलो, कलेक्टर पळोवन गेलो, MLA पळोवन गेलो, सगळे फकत आमकां आश्वासन दिवन दिला आमी सगळे जाग्यार घालतले, फकत आमकां घर खाली करून वच म्हण सांगलें. आयज दुसरो पावस तेकलो, घरा पोजिशन पळयलें कळटा फातराचें, ह्या वर्सा ते कशें तरी देंवतले. आयज वरस जावन गेले पूण आमकां आयज कांयच हेल्प ना गव्हर्मेंटाचें. एटलिस्ट तरी आयज पावसा पयलीं तर ताका मातशें तरी बेगीचे बेगीन रिटर्निंग हॉल तर बांदलें जाल्यार आमचें आयज बरें प्रोटेक्शन मेळटलें आमच्या घराक. तशें आमचे फॅमिली आहा, फॅमिलीक प्रोटेक्शन मेळटलें. ताका लागून गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट आहा, जाता तितलें बेगीन आमगेलें हें काम करून दिवचें. आनी कांय ना, आमचो MLA आसून आमकां ना भशेन आहा, कित्याक ताणें येवन पळोवसून ना. आमचे नाकार पडटलो, सगळे सामको तेकोन आसा. गव्हर्मेंटान सांगलें पळयता म्हणून येवन मागीर काडटा म्हणून सांगलेलें, आजून गव्हर्मेंट वासपूस करिना. पडवो पडत जाल्यार आमी सबन आमचें घर काबार जाता आनी आमी हितू तरी साल्वार जालें जाल्यार नशीब आमचें. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.